दायज वर्ल्डचे वीक्षकांक नमस्कार मेस्त्रीच्या ह्या नव्या आंकड्याक हांव स्वागत म्हणटा। आज आमी येवन पावल्या बेंदुरादासच्या मेरी रोबो टिचरीगेर। एक टिचर जावन जिवितांत कितले कश्ट आयल्या रे, इस्कॉलाक पयशे गांवाक तिका ट्रान्सफर जालें जाल्यार आपूण भुरग्यां खातीर त्याग करतली, भुरग्यांक सांगात हांव सोडची ना म्हणून गट निर्धार करन इस्कॉलाक वचूंक चलून वचूंक कसल्या वेळार बसनातल्या वेळार टू व्हिलर शिकोवन त्या राणा मदें इस्कॉलाक वचून भुरग्यांक शिकयलेली हे टिचरीचो इंटरव्यू काडूचे भाग आज म्हाका मेळ्ळा। तर येया तांच्या जिणेची काणी तांचे लागीं आमी उलया। मेरी टिचर, तुमकां सर्व आमच्या वीक्षकातर्फेन ह्या नमस्कार मेस्त्री कार्यक्रमाक हांव स्वागत म्हणटा। हांवें तुमकां सगळ्यांक स्वागत म्हणटा, कित्याक म्हळ्यार इतले कश्ट काडून तुमी हांगा आयल्यात म्हजे इंटरव्यू काडूंक, देखून हांव तुमकां सगळ्यांक देवाच्या आशिर्वादा मागतां। वा, बारी खुशी जाली। देवाच्या आशिर्वादाचो वे आमी कार्यक्रम सुरू करनासो। तर टिचर, तुमी साबार वर्सां एक प्रिंसिपल जावन HM जावन एक इस्कॉलांत साबार इस्कॉलांत तुमी सेवा दिल्या। मदें मदें थोडे फावटी दुसऱ्या कारणांक लागून थोडे फावटी सर्वीस सोडिचें पडलें, भुरगीं आसलीं फॅमिली खातीर म्हूण सांगून। तशें जाल्यार तुमची एक पॅशन फॉलो करन आज टिचर जावन 18 वर्सां रिटायर्ड जावन तुमी जाली, एक संतृप्त जिवन तुमी सारोन आसात। तशें म्हणटा आसतना आमी तुमच्या ल्हानपणाकेच्यान जाल्यार मेरी टिचरीचें ल्हानपण कशें आसलें, म्हणजे कुटुंबांत कोण पुरो आसली, कुटुंबाचे एक सांदे कोण पुरो आसले, ताचे विशीं म्हाका इल्लें सांगतात गे टिचर। जाय सांगता खंडीत। म्हजी आवय आदीं टिचर जावन आसली, म्हजो बापूय बॉम्बे आसलो। आवयन मस्त कश्ट काडले आमकां, तेगा भुरगीं आमी, म्हजो भाऊ, हांव आनी हांव निमाणी, म्हजी एकलें भयण आसा मदें, तशें आमी तेगा भुरगीं। तशें त्या टायमार टिचरांक सांबाळ बारी उणो, मस्त कश्ट काडले म्हज्या आवयन आमकां तेगांक वाडयचें जाल्यार कशेंय शिकप दिलें। तें शिकप पुरो जाल्या उपरांत हांव ट्रेनिंगाक गेली, म्हाका ट्रेनिंगाक गेलें। म्हाका एक्चुअली नर्स जावंक बारी आशा आसली त्या टायमार। केदाळे म्हाका म्हजो सांगात दिवचो म्हजो भाऊ, ताणें तो आपोवन काडून म्हाका कांकणाडी येताना डेट बार जाल्या। तशें म्हणटाना थंय म्हाका नर्सिंगाक सीट मेळ्ळली ना। म्हाका ल्हानतावनी एक बारी आशा आसली हांवें नर्स जायचें म्हूण सांगून, जालें ना। मागीर घरा बसचें नाका म्हणून म्हज्या आवयन म्हाका ट्रेनींग म्हणून कर तूं, पाड करचें नाका वर्सां म्हूण ट्रेनिंगाक घालें। तशें ट्रेनींग करन फर्स्ट क्लास पास जावन हांव गांवाक आयलीं। गांवाक येताना आमकां त्या दाळा रिजल्टाक आनी कोणी राखनासलीं त्या टायमार। म्हाका फातराबान आपयलें आनी ताचे इगर्ज इस्कॉला HMचो पोस्ट दिलो। तशें हांव ते HMचो पोस्ट करन मल्टी क्लासीस म्हूण सांगून त्या दाळा आसलें, 2 क्लासींक 1 टिचर। ते 5th मुसर आसलें तें म्हाका सुरकुत्त बारीक कस जातलें तें, म्हळ्यार तिसल्यांनी भुरगीं, एणेय भुरगीं, तेणेय भुरगीं, एणेय भुरगीं, रुमां ल्हान, रुमां इल्लीशीं। तशें जावन कशें करचें म्हणून हांव मस्त थिंक करूंक पडलें। इतल्यान ऑफिसाचें कामी जायचें, इतल्या भुरग्यांक शिकयचें, टिचरां नात, टिचरां मस्त उणी त्या दाळा। कशें जालें, तशें जाल्या उपरांत 2-2.5 वर्सां हांवें शिकयलें। तशें फस्टाक तुमकां एक HMचो पोस्ट म्हणटाना, म्हळ्यार एणे रिजल्ट येवना, एक्सपिरियन्स ना, फस्टाक एक HMचो पोस्ट म्हणटाना टेन्शन जावना गे तुमकां, कशें हँडल करचें म्हणून? टेन्शन म्हाका मस्त जालें। रिजल्ट येवनातलें म्हजें, हांव पास जातांगी फेल जालें, म्हाका गुर्तू नासलें त्या दाळा। बसांय बारी उणी आसली न्ही, कारकळटान गुरपूर केल्लें हांवें, गुरपूर रोजा मिस्टेकांत हांव शिकयल्लीं। तशें त्या दाळा बसां बारी उणी। मागीर म्हाका बारी डावट आसलो, हांव पास जातांगी फेल जाता, म्हाका काम दिलें न्ही, काम दिल्या उपरांत आमी ते TCच्यान पास जायचेच, ना जाल्यार आमकां रिजेक्ट करतात। तशें त्या दाळा मस्त हांव टेन्शन काडून आसलें। हांवें सांगलें मागीर पदराबाक, हाळे म्हजें रिजल्ट येवना, कशें जाता म्हणून गुंतना तुमी म्हाका HMचो पोस्ट दिला अशें म्हूण सांगून। पळया कर तूं, कितलो तेंप जाता तितलो रिजल्ट येवं दी मागीर म्हूण जालें। रिजल्ट आयलें, रिजल्ट येताना हांव फर्स्ट क्लास पास जालें, डिस्टिंक्शनांत आयलीं। तशें तिकी खुशी जाली, कंटिन्यू केलें। जाल्यार म्हाका सोडूंक मन नातलें, बरें भुरग्यांक त्या दाळा एक्टिविटीज तें पर आमी आयल्या सुरकूत येवचें न्ही गे, त्या भुरग्यांक सांगात मेळोवंक बारी खुशी, तुजें डान्स तुजें। आनी म्हजी आवय टिचर जाल्ल्यान आमकां ल्हानतावन त्या इस्कॉलांत सगळें डान्साचें, स्किटाचें पुरां आमी मुखार, हांव म्हजी भयण आमी पुरां मुखार आसल्या। तें म्हाका ती संवय जावन गेली, संवय जावन गेली। तशें म्हाका कांय बेन नातलें। मागीर हांगा आयल्या उपरांत भुरग्यांक तिकेशें इल्लेशें शिकोवन बारी इस्कॉलाक तिकें नांव वाडलें। म्हळ्यार सगळ्या लोकांनी पळोवचें घालें गे म्हणून सांगलें एक्टिविटीज करेक्ट। PT, तांतूय, तांतू म्हळ्यार हांव प्लेयर पयलें, थ्रो बॉल, रिंग टेनीस, तें पुरा म्हाका बारी खुशी, खो आनी तें भुरग्यांक मागीर हांवें शिकोवंक सुरू केलें। गेम्स आनी पुरा हांवें कंडक्ट करूंक सुरू केलें।
तशें म्हणटाना जालें तें म्हजें जिवन जालें थंय बरें करना हांव हॅप्पी आहली मात्र 19 ट्रेनिंग जालें त्याच वर्सा म्हाका पोस्ट मेळ्ळो त्यात पोस्ट मेळ्ळो आतां त्या इस्कॉलांत एक्झिस्टिंग टिचरां म्हणून म्हळ्यार इस्कॉलांत टिचरांचो आमकां उणो आसलो जाल्यार आल्ली येदोळ्यो ताल्ली टिचरां म्हणून आसतना तुमकां एका फ्रेश म्हळ्यार रिजल्ट येनातल्या एका कॅन्डिडेटाक हाडून प्रिंसिपल वा HM जावन बसयला म्हणटाना तेंकां त्या उरल्या टिचरांचे तावन इल्लेशे प्रॉब्लेम तुमकां फेस करूंक पडले ना ना त्या टायमार खंयचेंय ना ती म्हळ्यार पयलें 8th म्हूण सांगून आसलें 8th तांकां ट्रेनींग 1 कोर्स ट्रेनींग ती टिचरां थंय आसलीं ताचे उपरांत तांचें तें डिस्कनेक्ट तांकां करचेंच पडलें करेक्ट क्वॉलिफिकेशन वय आमकां इच्छा मातसो पोस्ट आमी काण घेत जाल्यार दैर पात्रांव दैर आसलें म्हळ्यार मागीर प्रायवेट बसयत पळय करेक्ट प्रायवेट आमकां सप्टेंबरांत एक बसयत आहलें फेल जाल्लीं जाल्यार फेल जावन डिस्टिंक्शन आयलें तें एक म्हजें एक लक म्हणूचे करेक्ट आतां तशें तुमी इस्कॉलाक जॉयन जातात पूण इस्कॉलाक जॉयन जावन चड तें तुमकां रावोंक जायना मोदें काम सोडचें पडटा कित्याक काजर जाता न्हवरे सांगता वचचें पडटा सो तुमचो न्हवरो तुमकां कसो मेळ्ळो तांची वळख कशी जाली तुमच्या लग्न जिविताच्या विशयान कितें सांगतात हां जाय सांगता हांव मस्त सैरीक म्हाका मास्टरांच्यो येतल्यो त्या दाळा म्हजो पप्पा बॉम्बेतान पाटी आयलो म्हजी मम्मी त्या दाळा रिटायर्ड जावन आसली मागीर अशें सैरीक पुरा येताना म्हज्या भावाक हांव म्हळ्यार बारी मोग हांव निमाणी तो म्हज्या की 6 वर्सां व्हड भाव बापायच्या स्थानार तो म्हळ्यार खंय म्हाका व्हरचें आनी परत आनंत आसलें मागीर ताणें कालें सांगलें म्हणून सांगल्यार म्हज्या आवयक सांगलें तुमी आतां कोणी मुखार वचनाकात हांव हांगा पळयतां मागीर पळया ती उपतीस जाल्यार हांकां काजर करया अशें म्हूण सांगून म्हज्या भावान सांगलें म्हज्या भावान सांगलें जाल्यार म्हजी मम्मी आनी पुरा मस्त सैरीक आयलो तिके रावा तांकां दवरलें कित्याक म्हळ्यार हांव टिचर मास्टर मेळत जाल्यार हांव टिचर तें तांकां जाता न्ही गे हांव तिके काम करता पळय तशें जाता त्या दाळ्या दाळे मास्टरांक टिचरांत बँकाचे मेळचे बारी उणें करेक्ट तशें मागीर म्हज्या भावान कालें केलें वो यशवंतपूर आसलो बँगलोरांत त्या दाळ्या भावाक त्या बँका वचून संवय आसली त्या दाळा हो मनीस बरें हें करतलो खंय म्हळ्यार सेवा सकाळची सेवा करतलो सांबाळ येताना कोण इसारता तांकां दितलो तें म्हज्या भावाक कांय गुंतूना हो बरो चेडो पियेना अशें म्हूण सांगून आनी कितें केलें सैरीक म्हळ्यार उलयलें म्हळ्यार दुसऱ्या मुखांतर तो त्याच टायमार काजाराक म्हूण सांगून गांवाक आयिल्लो वय ताणें म्हळें खंय म्हज्या भावान म्हळें खंय सुमार 2-3 सैरीक पळयल्यो ताणें म्हज्या न्हवऱ्यान जावना मागीर म्हजो भाव म्हणलो खंय तूं जस्ट घरा वच तुका एड्रेस दिता जस्ट वच पळय तुका जाता जाल्यार मात्र तूं येस म्हूण सांग म्हणून तशें म्हणून ताचे आवयक आनी ताची नेबर एकली आसली तांकां आपोवन काडून घरा आयलो एका सॅटर्डे तेळा हांव क्लासीन हांव आयलें मात्र क्लासीन हांव आयलें सॅटर्डे घरा आयलो पळयलें सगळें जालें आदी परसा सुमाय बारीक जोर वय म्हजो पालव तिके मोठो आसलो भितर येवन सांगा लागली पालव तिके लांब कर म्हणली हांवें तक्षण माये कडेन सांगलें आयल्या मात पळोवंक पालव लांब कर म्हणटा म्हाका नाका म्हणलें वय देखून म्हजो न्हवरो म्हणा लागलो ती नेबर म्हणा लागली तिच्या सांगता तुका रावंक ना तो आपोवन काडून वेता तो बँकान काम करता खंय ट्रान्सफर जाता पळय थंय तो व्हरता देखून तूं भिये नाका चेडो बारीक बरो अशें म्हूण जालें थंय तर मागीर त्याच दीस ताणें येस म्हळें येस म्हळें त्या दाळा पुरो आमकां कांय रायट ना आवयक आनी बापायक रायट करेक्ट बाबाक आवयक बापायक तितलें मागीर म्हजी आवय सांगा लागली जायत तर आमची ओप्पिगे दिता जायत आमकां म्हूण जालें ताका रजा नातली 1 म्हयनो रजा सुमारशे दीस ताणें सैरीक पळोवंक काडली 21 जावनांत मागीर कालें म्हूण सांगा लागलो जायत तर नेक्स्ट सॅटर्डेच एंगेजमेंट करया म्हणलो ह्या सॅटर्डे पळयलें नेक्स्ट सॅटर्डे एंगेजमेंट मागीर एका सॅटर्डे संडे चिटी बसल्यो फटाफट उलोवंक नांचना पळोवंक येना उलोवंक येना त्या टायमार आमी उलयनातलें बरा कितें म्हजी पेरंट्सां करतात तेंच म्हाका खंयचे वर्सां जाल्लें हें जाल्लें 71 त्या टायमार बारीक आसतालें वय करेक्ट आमकां कांय उलोवंक आनी कांय नातलें तशें मागीर येस म्हूण जालें 3 हप्त्या भितर काजर जावन जालें एकच चीट ती मागीर चीट 2 नांत
तशें एका चिटीर जालें कुडले काजर जालें एका म्हयन्या भितर आमी बँगलोर पावल्या बँगलोर पावल्या ओके तुमकां काही मोते अशें येनातलें गे मोदे शीण उलोवना गे तुमी हांकां म्हाका उलोवंक ना पळोवंक ना काही येना काजार जायचे म्हणून त्या सिट्युएशन विचारल्यार तुमी एक्सेप्ट करून काण गेले म्हजी आवय आनीक कांय पाड करची नात आनी म्हजो भाऊ तोय तसोच बरें आसा तुका जाय तशें म्हणून ताणें सांगल्या उपरांत ताची पत्नी तशें आमकां आतांच्या चेडवांक आतांच्या काजरांतल्यान की सिट्युएशन आमकां चिंतून की साध्य ना म्हणून दिसता आतां कोण काजर जातात 30 जाल्या उपरांत आतांचें तुका सिट्युएशनच दुसरें आमचें दुसरें आमी मरता म्हणून सरी आमच्या गोवांक सांबाळचें तांकां रांदून दवरचें तांणी सांगिल्लें बरें आयकूनचें आसलें आतां तशें बरें ना न्हय बदलावून आसा मस्तू तशें आतां तुमी टिचर जावन एक शिकोवन आल्यात ताच्या मदें काजर जावन बँगलोर वचचें पडटा काम सोडिचें पडटा ते फिलींग कशें आसलें काम सोडूंक मन नासलें पूण जाल्यार सोडिचें पडटा ना एक दूख भोगलें गी ना पयलें म्हाका दूख भोगोवना कित्याक म्हळ्यार हांव पळयतना गुत्तूना खंयचें कितें 21 इयर्साचेर कालें कळटा करेक्ट गेलीं फाटल्यान गेलीं हांव फाटल्यान गेलीं थंय असो रावल्या प्रसंगात हांव रावल्या उपरांत कळ्ळें म्हळ्यार हाचे एक मागीर आमी उलयल्या मागीर आमकां कळ्ळें सांगात रावल्या उपरांतच ताच्या पयलें एक दीस हांवें ताच्या कडेन उलोवना आमी मेळोवना पयलें म्हाका तितलें बेजार जावना हांव थंय काम करतली न्हय बँगलोरू त्या दाळे SRांनी बरो ओपन जाल्लो गव्हर्मेंट स्केल मेळटलो त्या दाळा म्हाका मस्तू फील जालें म्हळ्यार हांवें काम करीचें म्हणलें एक म्हज्या मतीक बरें भोगलें आनी म्हाका ताणें सोडून हांव ट्रान्सफर जावन येतना भुरगीं ल्हान चलया म्हूण जालें तशें आयलें आमी तशें येवन गेल्ल्या कडेन पुरा लीव वेकन्सी तेंच केलें परमनंट जालें उपरांत केदाळा म्हाका 95 म्हणजे भुरगीं व्हड जाल्या उपरांत हायस्कूल येतली ओके त्या टायमार एक मागीर तुमी दैर खाण गेले आनी तुमी कामाक वचूंक तशें हांव इंटरव्यूकांनी पुरा गेली ते इंटरव्यू आसली गव्हर्मेंट जॉब ते ओके गव्हर्मेंट जॉब खंयचें जाल्यार उरनी म्हाका गव्हर्मेंट जाल्यार गव्हर्मेंट प्रायवेट केदाळा मेळटा मेळटा त्या दाळ टिचरांक आपोवनी कामां दितली आतांच्या बरींनी रायट मागीर थंय इंटरव्यूकांनी पुरा गेली सिलेक्ट जालें तें काही 18 किलोमिटर्स तोटाच्या मोद्या वचाचें त्या तोटाच्या मोद्या वेताना वेना आनी पुरा कांय ना थंय वेताना थंय लेट इस्कालाक लेट त्या दाळा सकाळचें इतकें केशें लेट जालो म्हणटाना सकाळान येताना बेग्यावय वचाचें पडटा पळय तें लेट करूंक जायना न्ही गे आमी 5 मिनटां पयलें वचून बसाचें म्हळ्यार आमी प्रायवेटान करतना आमकां ती संवय 5 मिनटां भुरग्यांच्या पयलें वचून आमी क्लासीन बसचें ती संवय जाताना म्हाका एकदम भेरी म्हणून गेलें आनी कितें करचें हें जावचें गजाल न्ही म्हळ्यार 2 व्हिलर शिकलें 2 व्हिलर काडून रानच पुरा कापये तोट ते सोरोप येतात हें खंयच्या गांवांत हें हांगा हानबाळ म्हणून सकलेशपूर तेणें ओके ओके तें भितर वचाचें रायट मुडगेरेवेच्या वाटेर त्या दळा वो हाका ट्रान्सफर देवलकेरे जाला थंयच मुडगेरे लागीं हाका ट्रान्सफर जाला त्या टायमारूच म्हाका काम मेळ्ळें ओके तशें बारी भेन दिसतलें एके फावटी वेताना जाल्यार दैर खाण गेलें गेलीं भुरगीं आनी व्हड जावन येताना जायचें पडटा घरा बसून करचें कितें टायम वेस्ट अशें म्हणून सांगलें 2 व्हिलर काण गेलें आनी तांतू वचूंक सुरू केलें त्या दाळा स्टार्ट केल्लें 2 व्हिलर आत्तांय सोडटा जावं तुमी एक आपणे एक जिवितांत कितें करी जे आपणे कोणाक वचून सेवा दिवचे ते एक पॅशन फॉलो करचें धैर्य साबार स्त्रियांक आतां जावन दी पयलें जावन दी तें आसना पूण तुमी एक तें पॅशन काडून ना हांवें वचून शिकयचें भुरग्यांक आनी तेंका त्या तुमची आवय एक टिचर जावन आसली तिणें केल्लें काम तुमी पळयलें म्हणटाना तें टिचींग कावचिंत नर्स जायचें म्हूण भोगल्यार मागीर टिचींग फील्ड म्हणून खाण घेतना तुमकां तें सोडूंक खंय म्हणी मोन येवना आसतलें न्ही ना सोडूंक मोन येवना मागीर हांवें सोडूंक ना हांगात हांव हासन तें रावल्या उपरांत म्हज्या न्हवऱ्याक सकलेशपूर हांव रावल्या उपरांत हासन ताका ट्रान्सफर जालें तांकां 5 इयर्स 7 इयर्स ट्रान्सफर जाता तो हासन पावलो ताच्या उपरांत खंय हैदराबाद गेलो तो हासन आसतना हांव थंयच आसलें हैदराबाद कितें कोणा गेल्या उपरांत म्हाका म्हज्या भावान सांगलें तुवें हांगा रावचें नाका तोटांत एकल्यार रावचें नाका वय थंय लोक तो सोदत आसलो देखून तुवें सीदा गांवाक वचचें म्हणलें म्हाका स्लीप दी म्हणून लागलो ताका स्लीप दिली ती स्लीप काडून तो सीदा थंय मिनिस्टरा कडेन गेलो तो बँगलोर आसलो ते दाल ताका सडा वचटांची वळख तशें म्हजो एकलो क्लासमेटी आहलो
तो थंय कमिशनर जावन आसलो ते ताची बरी वळख आसली आनी हांगा विराप्पा मैलीक त्या दाळा विराप्पा मैलीचो PA म्हज्या कजिनाचो फ्रेंड ते बरोबर उट्टूक जालें तें कितें म्हाका जायचें आसलें म्हणून ट्रान्सफर आसलें तशें थंय तावन कालें जालें थंय हांव शनिवाराचें येतली आयताराचें फाटीं वयतली कितले तें 3 म्हयने अप एंड डावन म्हळ्यार डेली ना भुरगीं तेन्ना कॉलेजीक आनी पुडुली मात जाल्यार कितलें म्हळ्यार भोगतलें पळय थंय वताना गॅस पुटलो गी तेंच तकलेन तेंच आसतलें मागीर कशें 3 म्हयन्यांक जाल्ल्या तक्षणा म्हाका ट्रान्सफर केलें खंय घालें गोत्तागी उप्पीन अंगडी तावन आनकी मुखार पदमुंजा म्हणून 25 किलोमिटर्स भितर ते तुमी कोडयाळच्यान कितें अप एंड डावन करूंक स्टार्ट कोडयाळ अप एंड डावन 4 उठचें भुरग्यांक पुरो तयाराई करचें भुरगीं पुरो सेंट एग्नेसान LOCS इस्का लायतली तें 4 वरार उठचें पुरो तयार करचें ताच्या उपरांत 6 हांवें भायर वचचें पावस येवं दी खलें जावं दी तें त्या दाळा आतांच्या बरी एक न्ही बस 2-3 वो ती कलिंग एम्बेसिडर कार आसतली लोणचें बरोवन व्हरताली आमच्या उस्क्यार सकयल देंवताना पांय काडूंक येना करेक्ट पांयार तांतो वांतो 10-20 जाणां एका कारार तेंगय 3 दरीचे हांवें म्हज्या घरांत आमी कावूर आसले आमी कावूर तावन ज्योती येयचे ज्योती आमी सकाळ मेळटा हे 5-6 जाणां मेळटा ज्योती तावन BC रोड वसाचे BC रोड तावन उप्पीन अंगडी वसाचे उप्पीन अंगडी तावन मागीर म्हजें 25 किलोमिटर्स एक बस येता तें पाड जाल्यार ना त्या दिसी इतलें पुरा कर न्ही मागीर एक टिचींगाचें जॉब कशें म्हण हांव करता सोडीत ना आनी रिटायर्ड जाता म्हणसर हांव सोडना म्हणून हट्टाक रावली मात हांव आनी म्हाका घरा बसूंक नाका आहलें भुरग्यांक सांगता तत्त रावून म्हाका ती एक संवय आहली म्हज्या भुरग्यांक तितलें करतली आनी वेतली म्हजीं भुरगीं मात बरीं करून शिकलीं तें एक देवाचें व्हडलें देणें म्हाका एक हांवें पयसो भुरग्यांक डोनेशन म्हणलें दिवना पुरो MSc इंजिनियरींग त्या टायमार पुरो मेरीट सीट आनी म्हजो व्हडलो पूत मैसूर युनिवर्सिटींत 250 सिटींत 2 सिटी मात्र हांकां मेरीट सीट आनी तातूंत एक सीट तुमच्या पुताक मेळ्ळी एक सीट हाका मेळ्ळी तें तुमी केल्लें बरें पोण खंय तें म्हणटा कर्मा फालां केदाळे आसता म्हणून सांग तुमी केल्लें तेंय भुरग्यांक तुमी शिकोवन हाडल्यात कितलें कस जाल्यार भुरग्यांक ते एक टिचर जाय म्हणल्यार कितें तितलें वचून तुमी केल्ल्यान आनी इस्काल जाल्या उपरांत तुमी रावून ट्युशनां दिताल्यात फ्री तुमी भुरग्यांक शिकयल्यान जाल्ल्यान तसो प्रतिफळ खंय तुमकां देवाचें बेसांव देव केदाळे रीण करी न्हय म्हणटात तो केदाळे रीण दवरना तशें तेंय दिवंक अशें तो हांगा तुमकां दितलो म्हणून जाल्ल्यान तुमची भुरगीं तुमकां कितलीं भुरगीं काजरेची वयतात 4 जाणां भुरगीं तशें सकयल भुरगीं सांगात आतां रिटायरमेंटाचे एका गांवांत एक फावटी टिचर वचून भोंवन आसता म्हणून सांगून टिचरीन म्हाका सांगलें तशें टिचर आतां US वचून आयली तेंच्या पुरा गांवांत भोंवन आसा तुमी आतां हांव सादारण मट्टाक रिटायर्ड जाल्या तक्षण सगळे हॉली प्लेसीस जाले म्हजे ताचे उपरांत युरोप आनी पुरो जालें रिटायर्ड जाल्या तक्षणा म्हाका गुर्त आसलें मागीर कस जाता सोलोवंक आनी पुरो अशें म्हाका तें बारी आसलें वॅटिकन आनी पुरा पळयचें म्हणून तें कशें पळयलें मागीर पुरा प्लेसीस जाले आनी खंयचे पळोवंक अशें ना आतां भुरगीं ये म्हणटाना म्हाका वचोंक गुर्त नाका म्हाका हांगाच रावया म्हूण जाता कित्याक म्हळ्यार तें हरिकाकी भुरग्यांक राखचें पडटा तीं केदाळा भायर वेतात केदाळा येतात केदाळा म्हाका आपोवन वता कोणी वळखीची म्हळ्यार अशें आमचें बरी उलोवंक आनी पुरा कांय ना आज पळय सकाळीं उठली गरजी गेली इल्लें स्किट बरोवचें प्रॅक्टीस दिवचें तांकां ताच्या उपरांत आमचे सिनियर सिटीजन म्हणून एक संघ जाला हांगा म्हळ्यार तांकां सकाळीं तांकां प्रॅक्टीस दिलें तशें हांव त्या कामार तितकेशें मेथर जावना हांगा येयल्या सुरू पुरा हर एका संघांनी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी तशें पुरा करन आतां म्हळ्यार भायर वेता तें प्रॉब्लेम जाता करेक्ट लोकांक तांकां पुरा प्रॉब्लेम जाता म्हूण तें सोडलां आतां म्हाका कितलें करूंक जाता तितलें मात्र हांवें करचें बसना बसल्यार म्हाका गुर्त आसा हांव पिडेन पडटा करेक्ट कित्याक कितले सुद्दां आमी एक्टीव आसता कित्याक मोतीक केदाळे चिंतूंक अवकाश ना गे तेन्ना कुडीक चिंतूंक अवकाश मेळना तशें कूड खाल्ल्या म्हणल्यार पिडेस जायना म्हूण सांगून सांगतात तशें तुमची हासांची काणी जाता तेन्ना तुमी पद्मुंजा म्हणल्या कडेन बेलतांगडे उप्पिनागडे तें येवन पावतात थंय आयली हांव थंय येवन म्हाका तुजें स्काउट ट्रेनींग मागीर ELTC म्हणून इंग्लीश ट्रेनींग एक आसलें 40 days तें वचून मैसूर रावचें त्या पुरा ट्रेनिंगाक थंयच्या भिवून म्हाका धाडूंक सुरू केलें आनी म्हजें ट्रान्सफर तें धाडत आफ्टर 3 months तें ट्रान्सफर आयलें ताणें दिवना म्हाका हांव थंय जाय म्हणून बेलतांगडीक हांव जाय
म्हणल्यार एक टिचर एक चेंजीस हाडटात जाल्यार त्या टिचरीक सुलाभ सोडून दिनात खंय कोणी तशें जालें तुमचें तशें म्हाका सोडून घातलें ताणें मागीर हांवें सांगलें म्हज्या कजना कडेन म्हाका म्हज्या हातान दत्त दिवचें म्हणून तें म्हज्या भावान पुरा प्रयत्न केलें तशें तें म्हज्या हातान दिलें म्हळ्या उपरांत मागीर हांवच हांगा येवन म्हजें आमचें घर कावूर नेक्स्ट कावूरचो म्हाका पोस्ट मेळ्ळो मोदेक रोड त्या सायडीक इस्कल थंय आनी एकलो हँडिकॅप्ड मास्टर एकलो आहलो ताका पयस जायना म्हणून तो येवन जॉयन जालो आनी म्हाका थंयच तिके मुखार मराकाडा म्हणून सांगून थंय जॉयन जाल्या उपरांत कितलीं भुरगीं 700 भुरगीं एका इस्कालांत म्हज्या क्लासींत म्हाका 95 भुरगीं आहलीं म्हळ्यार टिचरां उणी आसलीं त्या वेळार भुरगीं चड आहलीं आतां टिचरां चड आहात भुरगीं तर नात त्या वेळार आमकां टिचरां जाय आहलीं अपॉयंटमेंट जायनातलें अशें कांय हांव आतां त्या वेळार म्हजीं भुरगीं काजर जावन भायर गेल्या टायमार कांय हांव वसान जाल्ली वेकन्सी हांव म्हजी एक टिचर दोन हांव म्हजो हातांतलो सांबाळ घेवन येतलें म्हळ्यार क्लास खाली पडोवन वचो तशें भुरगीं परत तांची हडलेंली न्ही पोटाक ना दुबळीं जाल्यार रिबीर मदें एका सकाळींचें 7 वरार येतात इतलेशें हाडन थोडीं जाणां तेंय हाडन येनात जाल्यार सांजेर हांव एक 1 आवर हांव क्लास काडून घेतली तांची एक दीस अशेंच क्लास काडून आमी आसा एक 6 जालें आमच्या दळा कळोवक पडला कलंगी भुरग्यांक शिकोवन त्या टायमार पब्लीक आयिल्लें तशें म्हाका सकाळीं पास जायचें म्हणलें म्हजी एक आशा त्या टायमार 6 वरां जालीं कळोवक पडलो मोड आयलें जगलाणें आयलें गडगड आयलो वारें आयलें आमी बसल्या कडेच सायडीचे नळे पुरा उसळ्ळे ते उचलतना उदक पडोवंक सुरू जालें हांवें भुरग्यांक सांगलें तुमची बॅगां आसो ती धांवा भायर म्हणलें तशें भुरगीं पुरो भायर धांवलीं जर तर आमी थंय आसा कांय जायना पावस येता म्हणलें जाल्यार आमी पुरा मरत्या त्या दीस उस्काल पडलें नळे पुरो पडल्यात माथ्यार पडुले जाल्यार आमकां आमी पुरो वेतावने ताचे उपरांत हांव 6 वरां म्हणसर बसून आसलें बियान बसचेंच ना भुरग्यांक एक हाफ एन आवर तशें पुरा करचो लेसन करचो मागीर हांवें येवचें आसलें दिसल्यार म्हज्या भुरग्यांची खबरच ना म्हाका पण भुरग्यांक तुमी ल्हानपणांत तुमचो टायम दिल्लो जाल्ल्यान ल्हानपणांत टायम दिलो ल्हानपणार बरो टायम हायस्कुला वेता म्हणसर हांव शिकयतलीं ल्हान आसतना हांव शिकयतलीं ट्युशनाक आनी कांय ल्हान भुरगीं ट्युशनाक वचूंक कांय आयकनातलीं तिनच शिकतलीं पुरो डिस्टिंक्शन तशें पुरा येवन पळय भुरग्यांनी म्हाका तो व्हडलो समाधान दिलें देखून हांवें चिंतचें ती भुरगीं म्हजीं हांवें शिकयलीं भुरगीं म्हाका आत्तांय मॅसेज घालतात आत्तांय म्हज्या कडेन उलयतात हे थोडे डॉक्टर जाल्यात बायल भुरग्यांक हाडून पुरो हांगा येतात ते संतृप्ती न्ही ते म्हाका संतोश तोच संतोश म्हाका भुरग्यांनीच इतलो उडास दवरला न्ही ती म्हाका हांवें शिकयल्याक म्हणटात ती तुजो उडास विसरना म्हणून ताचे उपरांत म्हाका एक आशा आसली त्या इस्काला सुमार वर्सांत हांव एक स्कूल डे ना भुरग्यांक एक एक्सकर्शन म्हणलें आसतलें वर्सा एक फावटी खंयचेंच ना भुरगीं आयलीं क्लासीन बसलीं गेलीं म्हाका एक हट लागलें जाल्यार म्हाका एक एचएम थंय बारी बरी आसली ती म्हाका पुरो सपोर्ट करतली तशें त्या एचएमा कडेन सांगलें आमकां कितें एक स्कूल डे करूंक जायना गे म्हळें कोणें करचें कोणें शिकोवचें कोणें पयशे वट्ट करचें तूं येस म्हूण सांग हांव देंवता म्हळें त्या गांवचो लोक मराकडाचो लोक पुरो म्हजे कडेन बरो आसलो देंवता म्हळें सुरू केलें भुरग्यांक पुराय शिकोवंक डान्सां कितें पुरो शिकोवंक सुरू केलें एक टेम्पररी एक स्टेज जाय न्ही एक 2 लांकडां हें दवरून ताका वयर पुरा कवर करून लांकुडान देदळ आसलें म्हळें तें दवरून एक स्टेज केली करता करता करतना ती स्टेज मोडी जेगी ताचेर रिपां पुरो सकयल पडली तुम्ही कन्स्ट्रक्शनाचें काम केलां तें केलां फर्स्ट टायम थंय त्या वेळार स्कूल डे भारी बरो जालो तें पळोवन मागीर लोकांनी कितें केलें पुरो डोनेशन दिलें कस्ट काडलें बरी स्टेज बांदली स्टेज बांदली पुरो बरें करता म्हणटात वय वय तर तुमचें तें कांय नातलें म्हळ्यार हे भुरग्यांची एक्टिविटीज पळयतना पेरंट्सांक कितें खुशी जाली मागीर पीटी मास्टरांनी पुरा कोणी नातरलें हांव तो ग्रावंडार देंवून गेली हांवें तो पुरा शिकोवचें आहलें तें शिकोवचें लेसनींग करचो पुराय A to Z पुरा करतलीं हांव तशें तांकां पुरा लोकांक पुरा तिके बरें अभिप्राय जाली ताच्या उपरांत इस्काला कितें जाय तें पुरो तांणी हेल्प करूंक सुरू केली आनी सेरी हाडला जावचें म्हणटात सकाळीं सांगात ते म्हणून वाव उरल्यार खालें जाता म्हूण सांगून तुमी करून दाखयलें भुरग्यांक करून दाखयलें आनी 3 वर्सां म्हजीं भुरगीं 100% रिजल्ट 95 आसल्यार 100%
अरे वा. सक्कडी लेसनाचें हांव रिविजन काडून घेतली. एका टिचरीन मोन केल्यार कशें एक इसकाल शेप चेंज करया म्हण सांगून तुमी कर दाखयलें तर. कर दाखयलें म्हळ्यार म्हाका कशें म्हळ्यार बेजार जालें. म्हाका म्हळ्यार टिचींग लायन म्हाका इतली बरी जाली की त्या भुरग्यां सांगता रावंक म्हणजे तें बेजार आनी पुरो चलता आपलें. गरज जाल्यार ह्या भुरग्यांक कर दिजे. ते दळा सर्वेंटांनी कोण आसात हांवें तें करचें. न्हीद आयल्यार न्हिदूंक जायना. म्हाका एक बेलतांगडी एक बरो हेडमास्टर मेळ्ळो. ताचे उपरांत हांगा आयले गड्या माराकडाय ती बरी एचएम. तो हेडमास्टर कितें करतलो म्हाका शेनवारा दीस येनाका तुका तें कामां दिता ही कामां बेश्टें आयज सोमारा ये आनी दसकत घाल म्हणटालो. तें बरें जालें म्हणून मस्त कामां करतलीं हांव इस्कालाची. देखून शेनवारा म्हाका नातलें हाफ डे न्हय बसोंक नातलें मंडे वेचें आसलें. वा. तशें एक बरी एक सांगात कलिग्स आसल्यार वा आमी एकामेकाक सांगात समजोन काडून एकामेकाक सांगात दिवन मुखार गेल्या जाल्यार कितलें बरें एक जिवीत बांदून हाडयेत न्ही ती. हाडयेत बरें हाडयेत. आमी आमच्या कामांत आसा पळय आमी भद्रती सांबाळीचें. कित्याक म्हळ्यार हें म्हजें काम. हें काम करचें हांवें काल पयशां खातीर न्ही. करेक्ट. आमची ड्युटी ती देवाक मानून ज्या बरी आमी केल्यार खंडीत आसा पळय देव सोडून घालना. तशें म्हाका भुरग्यांक समाधान तशें हार्ड वर्क करतलीं भुरगीं. सकाळी त्या टायमार इंजिनियरींग आनी MSc करचें म्हळ्यार कोणी करनातलीं. जाल्यार म्हज्या भुरग्यांनी केलें. खरें खंड केलें. आनी आज ती बऱ्याक पावल्यात आनी ताचो प्रतिफळ तुमकां आज मेळ्ळो आसा म्हणटा एक संतृप्त अशी तुमची बरें पळयतात. तांकांय गोत्तात म्हजें कश्ट हांव कितल्या वरां उठयलीं कशें वेतेलीं तीं घरा पुरो भुरगीं एडजस्ट करतलीं. करेक्ट. तशें तुमी एक टिचर म्हणून सांगल्यार इस्कालांत पुस्तकां बदने कांय मात्र शिकयनासतना म्हळ्यार बुकांत कितें आसा तें मात्र शिकोवचें न्ही. बगार तुमी PT टिचर नासल्या वेळार PT मास्टर जावन तुमी तेय ग्रावंडाक देवल्यात आनी डान्सूय शिकयलां बरोवंकूय शिकयलां सकट नोंदणी तुमी शिकयलां म्हणटाना हें पुरा पॅशन म्हळ्यार तुमी स्पोर्ट्सान आसल्यात म्हणून तुमी सांगलें तुमचे यंगर तुमी ल्हान आसतना ताचे उपरांत डान्साची एक पिसाय आसली म्हणून ही पिसाय सुरू जावंक कारण कितें. हें पुरा ल्हानतावन म्हजी मम्मी आसली न्ही गे ल्हानतावन स्टेजी वयर आमकां व्हरून संवय जाली. टिचरांची भुरगीं तें दळा तें एक व्हडलें टिचरांची भुरगीं खंयच्याकी स्कूल डे आयलो काण गेलें आनी खंयचें आयलें आमकां इगर्जीन कसलें फंक्शन जालें कवलो नाटक जालो आमकां काण गेलें. तशें आमकां ती संवय जावन गेली. तेच संवय जाली. ताचे उपरांत ट्रेनिंगान आयलें ट्रेनिंगान ती तशेंच पुरा तुमकां खंयच्यान गोत एक्टिविटीज करतना मुखार येता आमी. करेक्ट. तशें ल्हानपणांत स्टेजीक गेलो अनुभव सुरू जालो म्हाकाय एक अवकाश मेळ्ळा तो अवकाश उरल्यांक दिवचे म्हणून तुमी तुमच्या भुरग्यांक अवकाश दिवंक सुरू केलो मागीर. वय तशें डान्स आनी पुरो शिकयतना आदल्या काळाची डान्स म्हळ्यार तुमी आतां पोर तुमचो एक बेंदूर फिरगजेंत एक स्त्रियांचो दीस तुमी जुबले म्हणून केलो म्हाका येवचें बाद तें मेळ्ळें. तुमची ती डान्सां जावन ती स्किट जावन ते आमी पळयता तातूंत एक ओरिजिनॅलिटी आसली म्हळ्यार खंयचेय एका टीव्हीर पळोवन कॉपी करना जाल्यार तुमचें एक स्टेप घालून तुमची ती क्रिएटिविटी करून तुमी क्रिएट केलें समथींग. हें पुरो करतना लायक तुमकां कशें फील जाता तुमी सांगाता येतात तें पुरो करतात एक संतोष नाही गिटेचे सो ताचे एक्सपिरियन्स इल्ले म्हाका सांगतात गी. बरें जाता बारीक तराची खुशी जाता. हांव आतां स्टेजी वयर वचून करिना हांवें फाटल्यान रावन हांकां पुरो शिकोवचें तें तांणी करतना म्हाका एक तराची संतोष खुशी बरें जालें न्ही तांकांय खुशी. कित्याक म्हळ्यार दमसत स्टेजीर येनातलीं तांकां एक आशा आसता आमी स्टेजीर येयचे आमी करिजे सगळां करतात आमी करिजे म्हूण सांगून कोणाक खंयच्या जाय सिनियर सिटीजनांक तांकां शिकयता हांव. तांकां शिकयतना तांचे प्रमाणें हांवें वयचें तांकां एक तरासो संतोष. करेक्ट. म्हळ्यार आमी स्टेज वयर आयल्या न्ही म्हळ्यार आमकां ल्हानपणांत कोणें अवकाश दिवं नासलो पूण आतां एक अवकाश मेळटा कसो गर्ल्स जाय म्हणून तुमकां म्हणून शिकायचें कोणें तशें एक खुशी. त्या दीस तुमी आयिल्ल्यात न्ही स्पीच दिवंक त्या दीस कोणेंय सांगलें म्हाका टायम नातलो एक डान्स जाय आमच्या तावन म्हणून LSSL त्या सांगात हांव एक डान्स जायचे म्हणून सांगून जालें. तेन्ना हांवें कालें गेलें एक पोत काडीचें आमकां सिलेक्टेड पोत जायचें. ताच्या उपरांत स्टार्ट केलें तें त्या दीस पळय तें डान्स केल्लें बरें क्लॅप पडलें ताका. सुपर जालें बरें जालें हांवें तें पळयलें म्हाका मुखार बसून पळोवन सुद्दां एक भाग म्हाका मेळ्ळें. तें डान्स हांवें शिकयलें तांकां बरें केलें तांणी बरें केलें. तशें कोण पळय सांगतात हांवें तांकां शिकोवचें हांव स्टेजी वयर वचना. करेक्ट. अशें म्हणटा आसतना म्हाका थोड्यांनी म्हणचें आसा की 50 वर्सां जाल्ल्यान इल्लीशी प्रायज जाली भुरग्यांक इल्लें काजत जालें सेटल जाल्या म्हणटाना भुरगीं पुरा तांचे पळोवन गेले आमी आतां वेस्ट आमी आतां टिश्यू पेपर म्हणल्यार बरें आमकां यूज करून उडयलें म्हणल्यार तरी एक थोडे फुडें सांगचें आसता मात ते प्राय आमचें पुरो जाल्या आमी आनी कोणा खातीर करचें म्हणल्यार तरी एक कंडिशन आसता. तसल्या एका चिंतपाच्या मनशांक तुमी कितें म्हणून कशें धाडचें तें पयले सुवातेर भुरगीं म्हाका कोयर बरीं करता म्हळ्यार चिंतापूत येवन असो
म्हळ्यार आनी भुरग्यांक लावन आमी आशा करनासो भुरग्यांनी म्हाका पळयचे भुरग्यांनी म्हाका पयशे दिवचे ते आशा आमी करनासो आमी कशें ल्हान आसतना भुरग्यांक पळयता कशें आमी तांकां ट्रेनींग दिता तिंत भुरगीं व्हड जाल्या उपरांत आमकां पळयतात आमी ती आशाच दवरूं नजो उतार कितें गे म्हळ्यार हांवें सांगचें जाल्यार म्हाका पेन्शन मेळटा म्हाका तुमचें कोणाचें कांय नाका जाल्यार म्हज्या भुरग्यांनी म्हणचें आमची ड्युटी आमी करतात करेक्ट ही आमकां कांय तुका आमच्या सांबाळांत आमी दिल्यार आमकां समाधान करेक्ट तशें म्हणचें भुरग्यांनी म्हळ्यार तें एक करेक्ट म्हळ्यार मम्मी डॅडीन आमकां ल्हानपणार पळयलां तशें आतां आमी तांकां इल्लें दिवचें म्हणून तांचें बोगणा करेक्ट कितलेंय तूं सांग आमकां म्हाका नाका नाका म्हळ्यार ना आमचे ते जाल्यार तुका आमच्या सांबाळान दिल्लें दिल्यार समाधान करेक्ट समाधान म्हणचें देखून मागीर कालें करचें दिल्या उपरांत देवाच्या दयेन म्हाका आतां पेन्शन मेळटा करेक्ट तशें म्हजें जिवन कशेंय वेता कशेंय वेता तशें तुमी एक कोनशाक पडलें म्हणून ना एक बसलें म्हणून ना देवान बरी भलायकी दिल्या बरी तालंतां दिल्या ते समाजाच्या गरजे खातीर उरल्या खातीर कशें उपकाराक पडटा गे म्हणून सांगून तुमी जियोन दाखोवन आसात सो तुमची एक जिणी आमच्या सुमार प्रेक्षकांक एक प्रेरण जाय म्हणून म्हजें एक आलोचन अशें म्हणटा टीचर आमी मुखार येताना हांव परत एक तुमच्या ल्हानपणाक येता ल्हानपणार तुमी मस्त पोखरी आसल्यात गी म्हळ्यार ल्हानपणार तुमची एक जिणी तुमी सांगलेले कश्ट आसले घरांत अशें आसलें म्हूण सांगून हांव पोखरी नासली हांव इल्लें मायक मस्त हेल्प करतली हर एका कामांत आनी पुरा हांव मस्त हेल्प करतली तिका आनी तिका बारी आसलें हांव निमाणी न्ही तिका म्हज्या कडेन मोग बरो तिका म्हळ्यार हांव पाटी उलयनातलें ती कितें सांगता तिका खंयचें पुरासण जाता तें हांव करतलें तिका बरी हांव हेल्प करतली म्हज्या आवयक तशें तिका बारी खुशी आनी तिचें एक मागणें आसतलें म्हज्या धुवेक बऱ्या तरान तें वाडोवन दी म्हणलें एक आसतलें तिच्या मतींत पेरंट्सांचें आसता पळय तशें आमी कितें आमच्या पेरंट्सांक करता आनी तें पेरंट्स आमकां पाटीन तीं भुरगीं आमकां दितात तें म्हज्या भुरग्यांनी पळयलां म्हज्या पप्पाकय तशेंच हांवें मागीर म्हूण सरी ताका एक बऱ्या तरान ताका कांय दुखय नासतना हांवें पळोवचें आसलें तें भुरग्यांनी पुरा पळयलां देखून आतां भुरगीं म्हणटात भुरगीं आतां म्हळ्यार तांणी कशें तांच्या आवय बापायक पळयचें तशें तीं पळयतात म्हजो न्हवरोय रिसंटली सरलो तशें आतां न्हवऱ्याचें पुरा आपुरबायन भुरग्यांनी तें केलें आतां हें जाल्यार म्हजें व्हडलें धुव येता फोंडा गाडे तें पुरा ताचीं कामां करता अशें भुरग्यांक एक ल्हानपणार दिल्ले शेगूण ते खंय सरी वचना मुखार ती भुरगीं खंय वचून कोणा सांगात कोणाच्या सहावासान पडल्यार पाड जावंक खंडीत जावन साथ दिना म्हूण सांगून तुमी खंडीत जावन सांगूंक आशिल्ल्यात वय आमची जिणी देवनी ती काल आमी जियेचे आनी मालगड्यांक आमी दुखोवन वचो म्हजें तें एक मालगड्यांक दुखोवन वचो आनीक आमकां हांव आतां अमेरिका वेतां थंय आसतना हांव तो ड्रेस घालता जावंक पुरो जाल्यार हांगा येयल्यार हांवें तो ड्रेस घालून वचो कित्याक म्हजी मणसुकी हांवें सांबाळीचें करेक्ट हांव कितें म्हजें आंगाचें मँगलोरची स्टायल आसा तशेंच करचें करेक्ट तशें हांवें करचें थंय वेताना करता हांव तीं करतात हांव हें करता करेक्ट बी लायक अ रोमन इन रोम म्हणून सांगलां तशें जाल्यार तांचे संस्कृती तांच्या संस्कृती तशें रावचें करेक्ट तशें तुमी आतां भायर वेतात भुरगे सांगात रावतात थोडो तेंप हांगा येतात सो तुमकां तुमी सांगल्या प्रमाणे तुमकां कोडयाळत रावंक पसंत कित्याक तुमचो गांव तुमी हांगासर इंडिपेंडंट आसात पूण थोडे फुडें खंय बोगाना गी हांव हांगा एक सुरी जाली भुरगे सांगात सेटल जावया म्हणून केदाळ मी बोगला गी ना म्हाका पयलें बगतलें म्हजो न्हवरो सरल्या तक्षणां म्हाका लोनलेस मस्त आसलें डिप्रेशना पडचें बरें आसलें कित्याक म्हळ्यार समान तो सांजे मुसर म्हज्या कडेन उलयला राती मुसर म्हज्या कडेन उलयला तूं वच न्हीद दे आमी थोडीं बड्याक दिल्यान तें घरां तांच्या गरलें गेल्लें प्रॉब्लेम आसलें ताका तो म्हणूंक लागलो हांव पळोवन काण घेता तूं वच न्हीद दे अशें म्हणलो मनीस सकाळीं उठोंक उठना तें म्हाका कालें जालें म्हळ्यार शॉक जालो तांतू हांव सुमार तेंप पिडेन पडली भायर आसली म्हजी धूव म्हणूंक लागलें तूं आनी अशेंत आसल्यार तूं उठाना हें ताका म्हजे कडेन उलयतना आनी पुरा कळ्ळें म्हण दिसता ते म्हणूंक लागलें वण्टी एक चार आसतात कांय जायना भितर घर पडल्यार पडोन तुका पडोन वचोना बाईसरांनी ये म्हणलें तशें गेली 1 year हांव ताच्या वाट रावली ताचे उपरांत म्हाका तिके समाधान जालें ते सडन डेथ सडाव उदकान जाता आतां तुमी सांगल्या प्रमाणे आतां प्रायजली वा खालीं जावंक पुरो पूण सांगात आसलो मनीस इतल्या वर्सांचे सांगातपणाचें जिवीत म्हणटना सडन एक दीस राती सांगाता उलोवन सांगाता न्हिदलो मनीस सकाळीं उठाना आनीक ती एक दूख तुमी सांगता तुमी डिप्रेशना वेचार आसल्यात ती एक तुमी सोंसलां पूण ताचे भायर येजे जाल्यार तुमी कालें पुराय केलें म्हळ्यार थोडे फुडें काल जाता आमच्या कुटुंबांनी आमच्या विक्षकां मदीं थोडे आसूंक पुरो सडन डेथ्स हे डील करचे कशें म्हणून गोत्तना तल्यांक तुमी एक कल टिप्स दिवंक शकतात मॅम सडन डेथ आमकां आसा पळय ताचें तितलें वायट खंयचेंच ना कित्याक म्हळ्यार बऱ्या नासल्यार आमी दोगांय कपल्स बरे तरान आसल्यार आमकां तें मस्त फील म्हळ्यार आमी डिप्रेशना वयता
ते सडन डेथ आसून जावन म्हजी बघना तोय ताका मस्त पीड आयली त्या दाळा आमी चिंतलें वो सिरियस जाता वो उठ्ठा गी नांगी अशें म्हूण सांगून तशें चिंतून आमी आसल्या जाल्यार बऱ्या तरान तो हार्टाचें ताका जालें किडनीचें जालें गोल ब्लॅडर जालें पुराय स्टंट घालें जाल्यार तो बऱ्या तरान घरा येयलो हें आसल्या पर्यंत तो सरलो म्हणटाना म्हाका शॉक लागलो शॉक जालो म्हाका हांव डिप्रेशनाक पडूंक वेच्या पयलें मागीर हांवें चिंतलें हांवें अशें करनजो कित्याक म्हळ्यार डिप्रेशन जालें जाल्यार म्हज्या भुरग्यांक एक कश्ट म्हाका एक कश्ट समाजांत एक कश्ट देखून हांवें तें पुरा पयस काडिचें म्हजी कितें ड्युटी आसा अशीच बायली हांव करनासलें कंटिन्यू करीचें म्हज्या मतीक तशें गेलें हांवें अशें चिंतून बसून असो सुरू करचें हांवें करेक्ट तशें हांवें चिंतलें आनी तशें हांव मुखार गेलें आनी आतां ह्या जागी करता आसा हांव करेक्ट आनी एखाद्या वेळार आमच्या कुटुंबांनी एखाद्या वेळार अशें जाता एका कुटुंबाच्या सांद्यांनी वा भुरग्यांनी वा कोणें एकामेका सपोर्ट दिलो जाल्यार खंडीत जावन तरी सिट्युएशन येयल्यार हँडल करूंक साध्य आसा देखून आमी कोणा कडेन उलोवची गरज कित्याक तुमी तुमच्या भुरग्यां कडेन उलोवन आसल्यात बऱ्या संबंदात आसल्यात जाल्यार त्या एका सिट्युएशनात तुमकां सुलाभेर भायर येवंक साध्य जालें म्हूण सांगून तुमी एखाद्या वेळार प्रेक्षक कोणी पळोवन आसात जाल्यार एखाद्या वेळार तुमच्या जिणेंत काही म्हणी एक मानसीक रितीर तुमी कश्ट जातात जाल्यार तुमची मोगाची मनशां कोण आसात भायर येया उलया आनी तुमची जिणी बरी करून खाण घ्या म्हणून आमी हांगा सांगूंक आशेता आनी म्हजो धाकटो पूत तो हे 2 म्हयने म्हजे वाट रावलो भायर आसलो म्हज्या सांगता रावन ताचें पेन्शनाचें ताचें LIC पुरा कामां करून 2 म्हयने जाल्या म्हज्या सांगता न्हिदतलो 2 म्हयने कित्याक म्हळ्यार म्हाका ह्या घरांत बारीक कस जालें बेंत एका तराचें देखून 2 म्हयने तो रावलो म्हजे ओट्टू म्हाका सांगात दिलो म्हजी पुरा कामां गेली मागीर गेलो ताका तें मस्तू तकले काण गेलें ताणें ताच्या उपरांत नाका तिणें अशेंच रावचें म्हणून लागलो मागीर कटारस म्हाका आरपी करीत लागलो तूं आनी हांगा येयचें तुज्या मती प्रमाणे हांगा ये पाटी वच म्हूण धाकटो तूं मस्तू ये वय सेन्सिटीव आतां हांवें ताका 2 म्हयने एक पाटी येयचें पळयचें म्हाका बागी तुमी बागी हांव म्हज्या भुरग्यांक हांव बागीच म्हणचें आनी म्हजी व्हडली दुई तशेंच लागींत आसा कश्टांक तेंय सोडून घालना हांव बागीत म्हणचें खंडे तशें तुमचें टिचिंगाचें लायफ जावन दी पर्सनल लायफान जावन देवान तुमचेर साबार आशिर्वादां घाल्यात अशें म्हणटा आसतना तुमची एक रिटायरमेंटाची एक जर्नी कशी आसली म्हळ्यार तुमी खंयचेच काल रिटायर जातात आनी रिटायर जातना तो संभ्रम कसो आसलो ताचे विशीं दिल्यार म्हाका सांगतात गिटी जायत हांव रिटायर जाली हांगाच माराकाडा त्या दीस म्हाका मात मस्त रडूंक आयलें म्हज्या आमी ओट्टू 12 जाणां कितें म्हण आसल्या एकाच घरच्या बरी खंयचेय आमी वांटून फेस्तांक आनी पुरा तांणी आमकां हाडचें क्रिस्तांवाचें आमी पयलीं हांव एकलींत हाडलीं मागीर क्रिस्तांवांची त्या जाणां पॉयंट जालीं तशें आमचें तें बॉन्डिंग आसा पळय बरें घट्ट जालें ही 12 आमी खंय गेल्यार सांगाता वयचें सांगाता येवचें ती रीत आमकां एक इस्कालाक या म्हणलें एक उमेद जातली मोगान आसल्या न्ही आमी ताच्या उपरांत म्हाका रिटायरमेंट जाताना मस्त खंत जाली मागीर कालें करचें घरा येवच्या टायमार येजेच पडलें हांवें दुसरे दीस आतां न्ही म्हाका त्याच टायमाक हांवें टायम पळोवन बाई सरचें भुरग्यांक सांगचें तूं खंय बाई सरताय ओ मागीर वेचें हांव रिटायर्ड जालें हांव म्हळ्यार संवय तितली जाली की सकाळीचो तो टायम दवरून न्हू तेंच टायम आतां हो टायम त्या वेळार सुरवेचे तुमकां बोगान आसलें गे हांवें आनकी एक ताच्या उपरांत रिटायरमेंट उपरांत सर्वीस दिवचें म्हूण सांगून म्हाका खंय म्हणी बोगलें आसा गी वा इस्काला पाटी या म्हण बोगलें आसा गी अवकाश मेळ्ळो गी रिटायरमेंट जाल्या उपरांत हांव मिलाग्रीस गेली तांची एक येच्या मंगा आसली बेंदूर तिका म्हजी बरी वळख आमी पेपर करेक्शन करूंक वयताना सांगाता बशें आहलें एग्नीस म्हणून हांगा मिलाग्रीस तशें तिणें म्हाका एक दीस हें जुनांत हांव रिटायर्ड जाल्लें डिसेंबरांत जुनांत म्हाका तिणें एक फोन केलें तुमी हाजी इस्कालाक येजेच म्हणाली काल्याक म्हणलें ना थंय कन्नडा टिचरांक कोण येनात तुमी इस्कालाक येजेच म्हणा लागली मागीर घालें घरचें गेली लीव वेकेन्सी गेली तें कितले वर्सां सर्वीस केलें थंय वर्सां कांय ना एक 6 months कितें लीव वेकेन्सी थंय ओके तशें मागीर तुमचो रिटायरमेंट संभ्रम कसो जालो इस्कालान तुमची रिटायरमेंटा खातीर कांय प्रोग्राम कांय केल्ले गी वय प्रोग्राम केल्लें गरम सर म्हाका आमचें घर कावूर आसलें म्हळें न्ही गरम सर म्हाका पुरा पावंक आयिल्लीं 2 रिक्षा एका रिक्षार फुल्ल वस्तू एका क्लासीत हांव तुजो तोंदोर तपली ती पुरा मुडक्यो ओके आमकां दोगांक कितले व्हड जाय पळय तितले व्हड तें पुरा एका रिक्षार आनी एका रिक्षार टिचरां मागीर भुरगीं
मागीर तुमी त्या लागीं घरा आसलें. वय तुमी ते आयल्ले पुरो 5 दिनांनी पुरो खाली गेली ती यूज करतली आसात म्हज्या कडेन की ती काडटाना उडास येता म्हाका ओके ते अजूनही तुम्ही दवरल्या दवरल्यात ती खंयची हांवें करून ल्हान ल्हान तंदूर पुरा ती दवरल्यात हांवें कित्याक म्हळ्यार हांव उडास काडना ताचो करेक्ट ते पळयतना म्हाका उडास येता आनी ताच्या उपरांत इस्कल जाल्या उपरांत सुमार भुरग्यांनी म्हाका अशें ते प्रतिभाकारांची त्या दळा फोन आनी पुरा आनी वुडलँड्स हॉटेलांत थोड्या स्टुडंट्सांनी टिचर्स डे दीस म्हाका हॉनर केल्ले आनी ते पुरा भायर दवरल्यात हांवें फोटोस हें पुरा त्या दळा तांणी दिल्ली शिल्डांनी पुरा म्हाका भुरग्यांनी बरो उडास दवरला ताच्या उपरांत काही म्हणजे तुमकां प्रशस्त्यो वा सन्मान काले मेळटात म्हणल्यार भुरग्यांनी सोड न्हू म्हणल्यार राज्योत्सव प्रशस्ती थोडे पटी मेळटा वा जाल्यार तुमी थोडे पटी काम जाता थोडे पटी एप्लाय कर ती प्रशस्ती काडून घेवचे पडटात हांव एप्लाय करूंक खंयच्याकी वचना काल्या करीचे आमी करेक्ट आमी एप्लाय करना आमी काडूचे तें कांय सामान्य पळय तें हें भुरग्यांनी जावन दिताना इस्कालान जावन दिताना तें आमी काडून घेवचें पडटा ना जाल्यार म्हाका ती संवय येतना बरोवचें काणोवचें म्हजी कितली ड्युटी आहा कितलें म्हाका काम करूंक साध्य आसा तितलें हांव करता तशें आतां थोडे पटी भुरगीं घरा येतात तुमी सांगलें आतां टिचर्स डेक जावन विश करतात मेसेज करून विश करतात वा बर्थडेक मेसेज करून विश करतात आनी भुरगीं पुरो तुमी शिकयलेले एका हंताक पावल्या तो व्हडलो ऑफिसर जाल्यात वा एका हंताक पावले म्हणटाना त्या भुरग्यांनी फाटीं फोन करून उलयतना ते एक जावन संतोश आमकेलो संगीत गिटीचेर तो संतोश म्हूण सांगल्यार एक भुरगो आसलो ताका आवय बापाय नातली दुसऱ्यांनी आनी त्या चरक्याक पुसुल्लो इतलो हुशार गितो चरको भारी हुशार ताका मागीर मुडा बिद्री आळवाच्यान तो तांणी ताका आपोवन थंय शिकयलें थंय डॉक्टर जालो तो एक दीस अचानक म्हजें घर सोदून बायल भुरग्यांक पुरो काडून आयला वाव हांगा येवन तांचे काल्यां पांयांक पडचें आसा न्ही पडोवन कालें म्हाका दिवन गेला तो एक खुशी ताचे उपरांत तांची पुरो दुबळीं भुरगीं न्ही बसार अशें वेताना थोडे पटी थोडे कंडक्टर जाल्ले आसात म्हाका पळोवन ना टिकेट ना फ्री म्हाका वेचें आनी येवचें आनी लागीं येवन नमस्ते म्हणटाना म्हाका बारी एक खुशी जावची येद्दे व्हडले भुरगे जाल्यार खासदार जाल्यार येवन लागीं येवन एक विश करतात न्ही गे तें म्हाका व्हडली प्रशस्ती करेक्ट म्हणटात तुमचे उडास आमी विसरना नम्मा टीचर नम्मा टीचर सो आमचे नमस्कार मेस्त्री कार्यक्रमाचो उद्देश तितलो तुम्ही टिचरांनी दिल्ली ती सेवा आमच्या समाजाक केल्ली कळोवन दी म्हणल्या खातीर तुमच्या टिचरांचे आमी एक इंटरव्यू काण घालता थोडे टिचरां म्हणटात ना बा आमी आमचें काम करून जाल्यार दाखोवन आमी मुखार येना म्हणून तसल्यांनी मेन टिचरीने सांगलें आयकोन तुमची काणी येयली तुमी लोकां मुखार दवरले जाल्यार तुमच्या भुरग्यांक साबार जाणांक मुखार खंय पावात पडना म्हण सांगून आमची एक विनंती ह्या मुखांतर तशें टिचर तुमच्या जिवितांत पाटींग वोन पळोवचें जाल्यार एक शिक्षकी जावन कितली संतृप्ती आसा पाटींग म्हाका निजाकी सांगता मस्त तृप्ती आसा म्हजें काम म्हजी ड्युटी बऱ्या थरान केल्या बऱ्या थरान इल्लेशें भुरग्यांक मारलां जावंक पुरो त्या दळा मारलां शिकानांतल्याक मारलां म्हळ्यार ती पेरंट्स हांवें म्हज्या कडेन रडटलीं म्हज्या भुरग्याक इल्लेशें पळय ती घरा शिकानांत पोकरी करतात उशांनी मान काडोवचें गे भुरग्यांनी ही नातल्या टायमार तल्यांची पेरंट्सांय आयिल्लीं आनी कहलीं थोडीं जाणां हांव सांजेर धांवचें रानाक तली पेरंट्स आई म्हळ्यार ती घडली न्ही तशें ते दळ पुरा खंय आसा हें पुरा कांय ना पळय एक तुजें मोबायल येना टीव्ही ना कांय एक ना तर त्या भुरग्यांक पुरा परिवर्तन केलां मागीर म्हजे इस्कालच्या लागीं ती एक घर आसलें तांचो भुरगो हुशार आसलो तो भुरगो इस्कालाकच येनातलो ताका घरा वचून ताच्याच घरा वचून ताका वळखाण हांवें उठोवन क्लासी हाडचें ताणें म्हाका ग्रॅज्युएशन करन MA करन बॉम्बे टावन स्वीट्स दिवन धाडल्यात वाव तळ्या पुरो भुरग्यांक तुमी हाडून तांचे जिवीत तुमी रुपीत केलां हे तुमचे कडेन उलोवन आमकां बारीक खुशी जाली तशें म्हणटना आमचो लोक तुमचे एका स्पेशल क्लासी खातीर राखून आसा तुमी रिटायरमेंट जावन 18 वर्सां जाल्यार एक क्लास तुमच्या आतां तुमी काणोवंक आसा रेडी गी तुमी ओके नमस्कार तुमकां बुरा आनी देवा कडेन मागचें तुमकां बरी भलायकी दिवंक सगळ्यांक आमकां इम्पॉर्टंट जाय आतां बरी भलायकी आतां हांवें सांगचें कित्याक म्हूण सांगल्यार म्हज्या जिवनांत मस्त कश्ट आयले म्हाका जाल्यार ते कश्ट हांव फाटीं पळयनासतना हांव मुखार गेलीं मुखार वचून म्हज्या जिवितांत हांवें एक एंड म्हणसर म्हजी कली सेवा दिवंक जाता ती सेवा हांवें म्हज्या भुरग्यांक दिवचें म्हूण सांगून हांवें हट धरन मुखार वचून तें काम हांवें केलें देखून आमी केदाळाय भिवन जो आमकां हर एका आमच्या बेसांत आमकां कश्ट येतात जावं दे काजारी बेस जावं दे रिलिजियस हर एका बेसांनी आमकां बेजाराई आनी कश्ट मारतना आमी फाटीं कोणायकी पळोवंक ना
कित्याक म्हळ्यार कश्ट संवसारांत मनशांक हें नासतना आनी कोणाक येवंक साध्य नात देखून आमी आमचे ते कश्ट म्हणून आमी चिंतचे न्ही देवा लागीं मागचें तें देवान दिल्लें आमकां एक देणें कित्याक म्हळ्यार आमी परिवर्तन जावंक देव आमकां राखता आमी कितें करचें म्हणून सांगल्यार खंयचो आमचो बेसकाण घेता आमी कितें काम करता तें काम आमी नितीन करीचें देव भिरांतीन करीचें कश्ट मस्तू येतात अनवरां मस्तू येतात जाल्यार आमी तें कांय चिंतूंक ना आमी मुखार वचाचें फाटीं पळोवन वचो आनी मुखार वचाचें म्हळ्यार बऱ्या कामाक मात्र आमी मुखार वचाचें आनीक पाड कामां आमी खंयचींय चिंतूं नजो आमच्या तांकी प्रमाणें आमकां कितें करूंक साध्य आहा तें आमी करचें आतां लोकांची सेवा समाज सेवा म्हणटा हांव हे थोड्यांक ती समाज सेवा करची उर्बा मस्त आसता खंयच्यांत तांकां सहाय करची आनी खंय आसल्यार तांकां व्हरचें आस्पत्रेक एडमीट करचें थंय तांकां पळोवचें तांच्या कडेन वचून उलोवचें हें पुरा आमी जर तर केलें जाल्यार देव आमच्या भुरग्यांक तें बरेंपण दिता तें खंडीत आनी आमच्या तांके प्रमाणें आमी दान दिया देवान पयलेंच सांगलां दानांतलो एक वांटो तुमी दिया म्हणून आमकां कितें थांक आसा ती थांक आमी आमच्या तांके प्रमाणें आमी दुबळ्यांची सेवा दुबळ्यांक दिवचें आनी दुबळ्यांक कितें जाय पळय ताचो आदार दिवचो हें पुरा जर तर आमच्या जिवनांत आमी करून काण गेल्यार आमकां एक वर्तो संतोश जाता आनी आमी जल्मल्या उपरांत आमी हें करीचेंच पडटा त्या दाळा मात्र आमचें काळीज नितळ उरता आनी खंयचेय आमकां पाड वाटेक वचोंक अडकळना जायना आमकां वचोंक आनी आमकां एका तराचें संतोश भोगता त्या खातीर आमी आमचें जिवन आमी अशें रुपीत करूंक हांवें एक तुमकां एक म्हज्या जिवनांत कितें कश्ट आयल्यात तें तुमकां हांवें सांगचें तुमी फाटीं पळयनाकात कितें तुमी चिंतात कितें तुमी करतात वचा मुखार बऱ्या कामाक तुमी मुखार वचा इतलेंच हांवें मागचें देव बरें करूं जिवितांत साबार संगती घडटात लागशिल्ल्यांचें अवचित मरण तशेंच जिवितांत थोडे फावटी कोणीच नासतना जावन एकसूरपण भोगच्या संदर्भारी आपूण जिवितांत एकसुरी जावची ना निरासपण भोगची ना मुजेतावन लोकांक ह्या समाजाक कितली सेवा दिवंक जाता म्हूण सांगून मुखार वचून लोकांची आजुनूय सेवा दिवन आसची मेरी टिचरीची काणी तुमी सगळ्यांनी आयकली ती काणी तुमकां समेस्तांक पसंत जाल्या म्हणलो म्हजो बरो वचो पसंत जाल्या तर हेरा लागीं वांटून घेया तशेंच तुमच्या घरांनी तुमच्या कुटुंबांनी वा तुमच्या शेजारा कोणी टिचरां आसात जाल्यार तांची काणी तुमच्या मुखार आमी हाडणेचे जाल्यार ह्या स्क्रिनार दिसच्या नंबराक तांची डिटेल्स आमकां धाडणेच्या जाल्यार तांचे काणी तुमच्या मुखार आमी खंडीत जावन हाडणे तेल्या आयचो एपिसोड पसंत जालो वांटून घेया तशेंच दायजी वर्ल्ड 24/7 पळोवन रावा समेस्तांक देव बरें करूं.